चांदोर हांगा रावपी सुमार 35 ते 40 फॅमिली शेती करून आपले पोट भरता। फाटल्या 40 वर्सां सावन हे लोक शेतीच्या व्यवसायात आसा। मात अंदू शेवण्यांनी त्यांच्या पिकाची नासाडी केल्ल्याचे हे शेतकरी सांगतात। तसेच फाटल्या कांय वर्सां सावन हीच समस्या ह्या शेतकऱ्यांक हैराण करता। चांदोरच्या ह्या शेतकऱ्यांनी ह्या समस्येविशीं संबंधित अधिकाऱ्यांकडेन कितलेशेच फावट कागाळूय केल्ली, मात सरकारान ह्या विशीं दखल घेवंक ना अशें हे शेतकरी सांगतात। अंदू ही समस्या घेवन शेतकऱ्यांनी मडगांवचे विभागीय कृषी अधिकारी दत्तप्रसाद देसाय हांची भेट घेवन कागाळ केल्ली। ह्या प्रकाराची दखल घेवन अधिकारी दत्तप्रसाद देसाय हांणी तांच्या शेतांची पळोवणी केली। आमी 30 to 40 फॅमिली जाली आनी आमी आतां भुरगीं आमची पुर्वजांसान रोयता हीं शेतां। आमकां केन्ना हे भाशेन अशें केन्ना प्रॉब्लेम जावना। आम ल्हान ती व्हड जाली आमची माय पाय सगळीं आनी आतां हे वर्सा आमगे तोऱ्यो सगळो खावन काबार केला आनी दिसाचे तरी शेतके येताय रातची केसो शेवणी येवन आनी ते सगळें पाड घालून उडयलां। आमी जायत वर्सां जालीं शेत रोवपा लागल्यार आमी अशें करून आमी जायतीं शेत रोयतालीं आनी पिकोवन बरे भाशेन खातालीं आनी आतां आमकां केन्ना अशें करून जावना। ह्या वर्सा सारकें चड जालीं आनी आमी दिसा शेवण्या राखताय आनी रातची आमी राखताय पूण चड रात जाली म्हणटरी आमी वयताय आनी गेले म्हणटरी ती शेवणी येताय आनी मागीर सगळें पाड घाता आमगेलें। About 40-45 families आमी रोयता हिंगा शेतां पूण आमकां कोण लागनासलो। आमी रात दिसभर अशें करून पारव्यां बी राखतालीं, शेवणी बी येतालीं वयतालीं आमी राखतालीं, रातचो कोण लागनासलो। आतां हे पाटी आमकां सामकें खूब रातची येवन आमगे सगळो चोरी खायलो आनी आमकां कांयच ना आतां। ही शेवणी येवन पीक खायना जाल्यार शेतात बसून खेळटा म्हूण सगळे रोपे चिखलात भितन गेला, ताका लागून ते कुसू येता अशें विभागीय कृषी अधिकारी दत्तप्रसाद देसाय हांणी सांगलां। शेतात उदकाचें प्रमाण कमी केलें जाल्यार शेवण्यांचें येवप कमी जावं येता। तशेंच रोप्यांचेर इन्सेक्टिसायड मारल्यार शेवण्यांचें शेतात बसप कमी जावं येता अशें देसाय हांणी सांगलां। ट्रान्सप्लांटींग मशीन हाडून ट्रान्सप्लांट करतले अशें तांणी मुखार सांगलां। आज सकाळीच आमगे तो शेवेर म्हणून शेतकार आसा, बरो शेतकार आसा हांगा चांदराचो, ताणें सकाळीं फोन केलो की शेवणी आयली रातची आनी सगळी आपल्या नर्सरी घातलेली ती पेड्यार केली म्हणून। म्हणजे ते म्हणून दरफेत आतां चोवपा म्हणून आयलो कितें जालें तें एक्चुअल कितें पोजिशन आसा तें पळय जाल्यार तो सांगता त्या प्रमाण ती शेवण्या सगळीं जाण हांचे शेतकार म्हणटाले की शेवण्यान खाली म्हणून, पूण ते शेवण्यान खाली ना। ते म्हाका दिसता चड एक व्हडलो फ्लोक येता, चड खूब जाता, 2-3 हजार शेत येता म्हणटा शेवणी आनी ती त्या तोरव्या भितर बसता आनी खेळटा, ताका लागून ते तोरवो आसा तो सगळो पेड्यार जाला अशें पयली सिच्युएशन दिसता। म्हणजे आतां एक तरी उदक जर उणी केलें जाल्यार एक तेंगे शेवणी ती बसपाची कमी जातली, कित्याक परत आज बसली जाल्यार उरलो तो तोरवो पेड्यार जातलो तेंगेलो। कित्याक खूब जाणां असो तोरवो पळयला पॅचीस जाल्यार मदीं आनी ते सगळे सिल्डिंग्स आसा जे रोपे आसा ते जमनी भितर चिखलां भितर गेले, ताका लागून ते भितर कुसतले, ते परत जावपा ना। एक म्हणल्यार नर्सरी आतां एखादी मातशी उणी जावपाक शकता। नर्सरी उणी जाली जाल्यार तांणी थोडीशी SRI सिस्टम करून जर लायली जाल्यार म्हाका दिसता आतां ती नर्सरी पावपाक शकतली। त्याच प्रमाण आमी आमचे फादर डॉन बॉस्कोचे आसा, तांणी ते ट्रान्सप्लांटींग मशीन हाडलें आसा, त्या ट्रान्सप्लांटींग मशिनानूय ते थोडीशी एरिया हांगा ट्रान्सप्लांटींग करपाक ट्राय करता। ती जात जाल्यार ती एक जातली। ते एक 2-3 गोश्टी प्लस आतां आयचे परत ते जीव येवचे जावं ते बर्ड्स येवचे न्ही, ताका खातीर थोडेशे खंयचे वासाचे इन्सेक्टिसायड जावं कितें लावन पळोवपाचें आतां कमी जाता जाल्यार। तुमी तेंका दितले ते तांणी घेवपाचें, पूण ताका सपोर्ट आमचो आसतलो। IDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।